Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. न्यू वाड्यार काल शूटआउट जालो. न्यू वाड्यावेल्या अमर नायकाचेर फायरिंग आणि तो चिखले हॉस्पिटलात उपचार घेतना सोंपलो. पुलिसांची सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण कॉन्ट्रॅक्ट किलिंगाचो प्रकार, प्रॉपर्टी डिलाचो खंय दुबाव, हल्लो सारखो फिल्मी स्टायलीन. दोग जाण रेंट कारात आयले, एकल्याचेर गुळी घाली, दुसरो फायरिंगेंतल्यान कसो तरी साल्वार. थंयच्यान पळ काडटना आरोपीच्या गाडयेक एक्सिडंट, गाडी मोकली थंय सोडली आनी फुज्जो. राती उसरा खंय तांकां पोलिसांनी त्याच वाठारात धरले. शुक्रारा एसपी वास्को पुलीस स्टेशनार पावलो, मात तो कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग आनी खुना फाटल्या हेताचे सद्याक कांयच उलयना. With the efforts of various teams of South Goa Police, we have been able to arrest both the assailants who were involved in yesterday's shootout. Both of them are being interrogated about the further details of the case, about their motives, preparation and conduct. Once all the facts we gather, after that we will share with you. Okay? Sir, we are investigating further. they are contract killers as per. As I said, we'll share with you. We are investigating and we are interrogating them. They have confessed that. Yes. अटक केल्ल्या दोगांकूय 7 दिसांची पुलीस कादय. खुना फाटलो हेतू अजून स्पष्ट जाल्लो ना. That is in the morning hours. We were able to arrest both the assailants who were involved in yesterday's case. Their names are Shubham Singh and Shailesh Gupta. They are natives of Uttar Pradesh and they both live in Mumbai, and they came to Goa on the invitation of one of their friends, whose name we are further investigating into. We have got police custody remand of both the accused for 7 days. So they are being further interrogated, and we hope to make the whole story clear. The motive is being ascertained. The persons, there is a possibility that more persons are also involved in the conspiracy. 12 वरां भितर शूटरांक उखल्ले म्हूण पुलिसांची तोखणाय. फायरिंगाच्या बाबतींतलो जेणी फायरिंग केल्ली त्या दोगांय मनशांक आमी विदीन 24 hours अरेस्ट केले. हांव म्हज्या सगळ्या पुलिसेचें कॉंग्रेच्युलेशन करता. दोज आर म्हणजे सामके खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता आनी खूब बेगीन, कारण पुलिसांचेर लोकांक जे टिका करता ताका टिका करपाक खूब सोंपें. खंयचोय क्रायम जाता बट तो क्रायम डिटेक्शन विदीन 24 hours जाता पळय न्हय. आनी वी वॉन्ट टू कॉंग्रेच्युलेट द पुलीस. क्रायम कोण करता हें पुलिसेच्या हातान काय नासता, बट क्रायम डिटेक्शन हें पुलिसेच्या हातान आसता. गोंय दिसान दीस क्रिमिनल माफिया डेस्टिनेशन जायत आसा. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचे ट्वीट. नवो राज्यपाल सोपूत घेता आनी त्याच दिसा ही असले कर्म ही खंय लक्षणां बऱ्याची न्ही. स्टुडंटा खातीर विक्रम नायक.